नमस्कार आणि सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. दिदी नमस्कार. नमस्कार. आज आमच्या वांगडा आसा श्रुती प्रसाद आरोलकर. ताई आर्ट फिल्डान आसा. त्यांचे स्वताचे आर्ट इफेक्ट गोवा आसा. ही त्यांची फूल जर्नी आहा आर्ट फिल्डान. ही सगळ्या आमकां जर्नी ह्या व्हिडिओसून आयकपाक गावतली. तशेंच विविध क्षेत्रांतल्या भुरग्यांक शिकयता, स्कुलांनी शिकयला आनी एक्चुअल आर्ट म्हटल्यार कितें हे त्या व्हिडिओसून सगळी सांगतली. ही जर्नी आमकां आयकपाक गावतली. दिदी थोडक्यान आर्ट फिल्डा भायर तुमच्या गजाली कितें कितें आहा ते मातशें सांगचें. बिसाइड्स आर्टिफॅक्ट गोवा म्हणजे आर्टिफॅक्ट गोवा हे आमचे आतां आर्ट स्कूल जाले. बिसाइड्स दॅट म्हणजे एक इंटिरियर फर्म आसा दॅट इज स्कारलेट डिझायन म्हणून. ताच्या अंडर आमी इंटिरियर डिझायन, वास्तू कन्सल्टन्सी, मागीर आर्किटेक्चर, कन्स्ट्रक्शन वर्क अशें सगळें करता. सो ते आमी सद्या गोंयभर म्हणजे गोंयांत कामां चालू आसा, विलाज म्हण किंवा बिल्डिंग्स अशें कन्स्ट्रक्शन. आणि इंटिरियर वास्तू हे दोन्ही म्हणजे आमी प्लॉट सिलेक्शन पासून वास्तू आता दोन्ही आता खूप जणांक वास्तूचा इम्पॉर्टन्स कळूंक लागला. सो प्लॉट सिलेक्शन पासून मागीर बाकीचे आता फ्लॅट सिस्टमान फ्लॅट सिस्टमान कशें आता चडशे चेंजीस तुमकां करपाक स्कोप नासता. सो ताका रेमेडीज बीन कितें करपाचे ते सगळे. सो दॅट्स लायक एक प्रॉपर इंटिरियर फॉर्म. दिदी फक्त आमी ह्या व्हिडिओन फक्त आर्ट इफेक्टाचेरूच फ्लो उलोवया. येस श्योर. दिदी आमकां न्ही स्टार्टींग बालपण आयकपाक जाय कशें आसलें तो. ओके. बालपण म्हणजे माझा जन्म पणजेन जाला. आमी मळ्यान रावपा आसली तेन्ना. सो टील 3rd स्टँडर्ड म्हणजे प्रायमरी स्कूल ते हांवें हेडगेवार स्कुलान केलां. ताच्या मागीर 4th स्टँडर्ड तेन्ना आसले तेन्ना आमी पर्वरी शिफ्ट जाली विद्याप्रबोधिनी स्कुलान. सो तेन्ना 4th प्रायमरी विद्याप्रबोधिनीन, मागीर एल डी सामन हायस्कूल सेम स्कूल आनी हायर सेकंडरी सेम. सो 12th पर्यंत हांव थंयच आसलें. तुमचे कल्चरल एक्टिविटीज स्पोर्ट्सान अशें कितें आसलें तुमचें. कल्चरल एक्टिविटी म्हणजे म्हाका वेगवेगळ्या एक्टिविटीजान पार्ट घेवपाक आवडटलें खूब. पार्टिसिपेशन म्हाजो मेन कन्सर्न आसलें की पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टंट. प्रायजीस बीन ते सगळे मागीर सेकंडरी. सो स्पोर्ट्स म्हण बाकीचे वेगवेगळे एक्टिविटीज कितें कितें आसताले स्कुलान, मेन म्हणजे गॅदरींग म्हण किंवा आनी संस्कृतचे वेगवेगळे एक्टिविटीज आसताल्यो, नाटकां किंवा प्लेज अशे. म्हणजे हांव एक एकदां बरयतालें सुद्दां, डायरेक्ट सुद्दां करतालें. मागीर एकेडेमिक्सान वॉज गुड इनफ, म्हणजे नॉट द टॉपर पण बरें आसलें. ऑलराउंडर आसली. फर्स्ट क्लास आसलें. 11वी 12वी स्ट्रीम खंयची घेतलेली. आर्ट्स. आर्ट्सान. येस. सो तुमकां कोणी सांगलें की आर्ट्सान चला किंवा कशें कितें. अशें कांय ना. म्हाजे मॅथ्साचे व्हडलेशें काय फ्रेंडशीप अशी नासली. सो कॉमर्स आनी सायन्सांतले आनी आय हॅड दीस कन्सेप्ट म्हणजे पयलींच्यान म्हजें थरलेलें आसलें की आय हॅड टू गो इन फायन आर्ट्स. सो तितलो मातसो हेजो अभ्यासाचो ताण म्हणपाचो तो कमी. दुसरी गजाल म्हाका स्पोर्ट्सान जाय तितले एक्टिविटीज हे करपाक, एंड आय वॉज स्ट्रॉंग इन माय लँग्वेजीस. म्हणजे हांवें इकॉनॉमिक्स ड्रॉप केल्लो आनी हिंदी संस्कृत हे इंग्लीश तर कंपल्सरीच आसली. सो संस्कृत घेतलेलो, जेतून हांव आनी म्हाजी आनी एक फ्रेंड आमी दोगांच जाणां आसलीं. अदरवायज हायर सेकंडरीन संस्कृत असो सब्जेक्ट नासलो कारण आमकां टीचर नासलो. सो आमी हायस्कुलाच्याच टिचरी कडेन वतालीं परत. पण इकॉनॉमिक्स ड्रॉप करून सिन्स म्हाजो पप्पा एज्युकेशनल फिल्डान आसा, खुबश्या जाणांक पयलीं खबर नासता की आमकां ड्रॉप करूंक मेळटा, खंयचे सब्जेक्ट्स आमी प्रिफर करूं शकता आनी कशें. सो म्हाजी संस्कृत स्ट्रेंथ आसली, सो आय चूज दॅट. आनी 3 लँग्वेजीस आनी बाकीचे 3 सब्जेक्ट्स अशें कॅरी फॉरवर्ड केले. मागीर कॉलेजची जर्नी मातशी सांगा. कॉलेज मागीर हांवें फायन आर्ट्स केलें गोवा कॉलेज ऑफ आर्टान. सो थंय कशें एका हितून म्हणपाक कितें जालें खबर आहा, बाकी कडसून सगळ्या कडसून म्हणजे स्पोर्ट्स म्हण किंवा बाकीचे एक्टिविटी मातसो कट ऑफ जालें. कट ऑफ इन द सेन्स मॅक्झिमम टायम आमकां थंय अलॉट करचो पडलो. एक तर कॉलेज फूल टायम. सो लायक 5 मागीर आमी थंयच्यान सुटोन सगळे सकयल स्केचिंग आनी सगळें येवपाचें. ताच्या मागीर घरा येवन ताजे असायनमेंट्स आसताले, सिन्स आय वॉज इन अप्लायड सेक्शन दॅट इज कमर्शियल आर्ट. सो तातूंत मागीर कशें जाता, चडांत चड प्रेफरन्स आपल्या कामान थंयच लक्ष. सो खूब बाकीच्या एक्टिविटीज म्हणजे स्पोर्ट्स म्हण किंवा संस्कृत म्हण जशें तातूंच्यान मातसो कट ऑफ जाल्लो. मागीर इवन तुमचे आतां आफ्टर कॉलेज आनी आर्ट इफेक्ट गोवा तुमी स्टार्ट केले. हेजो प्रवास कसो कितें जालो. आर्टिफॅक्ट गोवा ॲक्च्युली स्टार्ट केलो हांवें 2014. 2011 म्हजें ग्रॅज्युएशन जालें फायन आर्ट्स.
ताच्या मागीर हांवें 2 वर्सां मुंबय वचून पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें इन इंटिरियर डिझायनिंग ओके. आणि सायड बाय सायड वास्तुशास्त्र. वास्तूचे कनेक्शन काय तुमच्या आयटी फिल्डात? वास्तूचे कनेक्शन इन द सेन्स म्हाका संस्कृत, जशें हांवें स्टार्टिंगच्यान सांगलें, संस्कृत म्हाका पयलींच्यान खूब आवडीचो सब्जेक्ट आणि लँग्वेजीस स्ट्रॉंग असल्या कारणान संस्कृत म्हण किंवा मराठी म्हण म्हणजे आनी वेदीक म्हणजे जे कितें आमचे इंडियन हेरिटेज जे कितें आसा, कल्चरल नॉलेज आसा, त्या सगळ्याची जाणून घेवपाक. आणि दुसरी गजाल इंटिरियर हांवें जेन्ना पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें मास्टर्स, तातूंत अशें आसलें की सगळें आमचे घराचें प्लॅनिंग आणि म्हाका पयलींच्यान वाडे म्हण किंवा जे एन्शंट इंडियन जे कितें आमचें आर्किटेक्चर आसा, स्थापत्यशास्त्र म्हणटा आमी, सो तेका बेज खंयच्यान तुमी कळ्ळें. जस्ट रँडमली हाडून कितें कितें दवरलें अशें नासता. सो तेका शास्त्र आसा. बेजिकली इट इज अ सायन्स. सो मागीर वास्तुशास्त्र स्टडी केलें. तातूंतल्यान इट वॉज लायक इंटरकनेक्टेड इंटिरियर आणि वास्तू बोथ. हे दोन्ही कनेक्शन कळ्ळें, बट आर्ट्सा कडेन कनेक्ट जायत ना न्ही. आर्ट्सा कडेन कनेक्शन आसा. क्वेश्चन आसा. येस. पयसच्यान आसा म्हणजे एक कशें आसा, इंटिरियर सगळें डिझायनींग म्हण किंवा कितेंय म्हण, तुजो क्रिएटीव आय जाय. हां. ओके. ताज्या मागीर म्हणजे एक आर्टिस्टीक तो टच. आतां म्हाजें कशें आसा, फक्त जरी हांव अप्लायड कमर्शियल आर्ट जरी केलें, तरी आय वॉज नेवर रिस्ट्रिक्टेड टू फक्त लॅपटॉप घेवन बसलें, फक्त कंप्युटर ग्राफिक्स केलें किंवा पर्टिक्युलर तितलेंच एडवर्टायझींग केलें अशें नासलें. जे स्कल्पचर किंवा क्ले मिडियम आसत, म्युरल आसत किंवा पेंटिंग्स आसत, आय यूज टू लव दॅट. आणि जितलो टायम मेळटा केन्नाय हांव केन्ना केन्ना तेका बसून ट्राय करतालें. आणि वेगवेगळे अटेम्प्ट्स म्हणजे फक्त म्हाजें सदांच्यान अशेंच की एक मिडियम न घेत बसता, जितले नवीन नवीन आपूण शिकूं शकता, थोडे इन पर्सन खंय तरी वचून शिकप, थोडे सेल्फ टेक्नीक वायज स्टडी करप अशें. सो दोनीचो बॅलन्स म्हटल्यार हांगा तुमी मागीर पळोवंक शकता, हांवें एक श्रीयंत्र पेंट केला. सो श्रीयंत्र हो लोकांक कन्सेप्टूच खबर ना. तो बेजिकली कन्सेप्ट इन वास्तुशास्त्र. पण जेन्ना पेंटिंग केलें तेन्ना खुबश्या जाणांक ताजी आयडिया येवपाक लागली, ताजो इम्पॉर्टन्स कळ्ळो. म्हणजे लोकांक कळटा तरी न्ही, जो पर्यंत दिसना फुड्यान तो पर्यंत आयडियाच येना कितें आसा म्हणून अशें. सो तातूंतले खुबशे अशे कन्सेप्ट्स आसा जे आमकां पेंटिंग करपाक खूब बरो स्कोप दिता. मातशें मागीर तुमची डिटेल्स मातशी सांगा की बाबा तुमी जर्नी स्टार्ट केली पळय आर्ट इफेक्ट गोवाची. आर्ट इफेक्ट गोवा जशें हांवें सांगलें की 2014 हां. स्टार्ट केलें. इनिशियल म्हाजो सेटअप आसलो, हांव तेन्ना मुंबय आसलें पयलीं. सो थंय म्हाका कांय जाणांनी वर्कशॉप्स घेवपाक, सो पयलीं कशें आसलें खबर आहा, फक्त आर्ट इफेक्ट अशें हां. आसलें. जेन्ना हांव मुंबय वेगवेगळ्या हितून वर्कशॉप्स घेवपाक लागलें, तेन्ना खंय तरी एक असो म्हणजे आर्ट इफेक्ट हो फक्त एक असो आर्टिफॅक्ट ARTI हेका रिलेटेड जाता. सो देन आय थॉट ऑफ की हेका एक ब्रँड कसो तयार करचो, म्हणजे जातून भुरग्यांक शिकपाक सुद्दां मेळटलें आणि वेगवेगळे तेंकां एम्प्लॉयमेंट सुद्दां. सो थंयच्यान मागीर आर्टिफॅक्ट गोवा. सो आर्टिफॅक्ट गोवा हो रजिस्टर्ड ब्रँड कसो जालो. तुम्ही रजिस्टर केलं मग actually? रजिस्टर केलो, येस. सो तातूंत आतां कशें आसा, आर्टिफॅक्ट गोवा म्हणटकीर कोणाकूय झप्प करून कळटा. नोबडी गेट्स कन्फ्यूज विथ आर्टिफॅक्ट्स एंड आर्ट इफेक्ट अशें. आणि मागीर तातूंत जेन्ना मुंबयच्यान वर्कशॉप्स आमी घेतालीं, तेन्ना कशें वेगवेगळ्या लेवलचेर म्हणजे कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स घेतले, स्कुलांनी वर्कशॉप्स घेतले. मागीर जेन्ना गोंयान आयलें तेन्ना आमच्याच घराच्या वयरूच टॉप फ्लोराचेर धाकटोसो स्पेस हांवें स्टुडियो कसो केलो. तातूंत मेन धाकटे धाकटे क्लासीस किंवा वर्कशॉप्स अशें कंडक्ट करी. मागीर ग्रॅज्युअली वेगवेगळ्या स्कुलांनी आफोवपाक लागले. कांय कडेन अशे कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स म्हण किंवा पार्टी वर्कशॉप्स अशें घेवपाक लागले. मागीर एक टायम असो जालो की फक्त धाकट्यांक अशें न्ही, अडल्ट्स वर ऑल्सो इनवॉल्व, म्हणजे तांकां सुद्दां खूब इंट्रस्ट आसलो. पण तेन्ना अशें आसलें की अडल्ट्सांक शिकपाक आर्ट अशें शिकपाक प्रॉपर अशें कितें स्टुडियो टायप किंवा वर्क स्पेस असो चडसो तेन्ना नासलो दॅट टायम. सो वेन वी हॅड स्टार्टेड माझ्या कडेन खूब अशे अडल्ट्स येयले, म्हणजे सिनियर मोस्ट सो फार वॉज 65 इयर्स. अरे या सो म्हणजे आय एम प्राऊड ऑफ दॅट. कित्याक सांग, इतले सिनियर मोस्ट म्हणजे म्हाज्या तेन्ना हांव केदें आसलें, स्टील आय वॉज एबल टू टीच. आणि
मेन थिंग माझं मेन टार्गेट असंच असलं की एज बार दवरपाचो ना. वी स्टार्टेड रफली म्हणजे एज 5 टिल 65 आतापर्यंत तरी असे हा. म्हणता. पण आता हालीच्या काळात खूपशी 2-2.5 वर्षाची भुरगीं सुद्धा येऊंक लागल्या. अरे बापरे. म्हणजे दॅट वॉज लाईक शॉर्ट स्पॅन. थोडे टुरिस्ट येतात, सो ते पॉटरी शिकपाक किंवा आनी कितें कितें शिकपाक अशें. आणि आता आमचो जो हो जो हा. वर्कशॉप स्टुडिओ आसा दॅट इज फुल फ्लेज. आणि ॲक्च्युली आता होय जागो कमी पडपाक लागला, सो लेट्स सी विथ ऑल द ब्लेसिंग्स. सो एक आमकां नवीन दुसरो पॉटरीचो किंवा क्ले वर्क, जे वूड वर्क हेज्या खातीर आमी दुसरो एरिया डेव्हलप चालू आसा. तुम्ही ते फक्त एकटेच शिकयता का कशी टीम आसा? टीम इन द सेन्स हांव कशें करता, एक आमचो पर्टिक्युलर एक कोर्स टाईप म्हणजे एक डिटेल वर्कशॉप आसा, डिटेल कोर्सेस आसात. सो वेगवेगळे मिडियम्स जे असतात न्ही, ते सगळे मिडियम्स आमी इंट्रोड्यूस करतात. नवीन कितें तरी आता थोडे मिडियम्स आसात जातून हांव भायल्यान ट्युटर्स हाडटा. जो म्हाजो ग्रूप आसा, सो दे आर नॉट फूल टायम ओवर हियर, बट दे आर क्वॉलिफायड. सो थोडे जे वर्कशॉप आसा जेंकां हांव भायल्यान इंट्रोड्यूस करता. सो समटायम्स कशें जाता सांग, म्हाका एकाच टायमार सगळें घेवपाक जमना. बरोबर. एकाच टायमार कशें आनी कशें आसा, इवनिंग टायम मोस्टली धाकटी भुरगीं आसता, मॉर्निंग सेशन्स अडल्ट्स असतात. सो समटायम्स जेन्ना हांव पॅक जाता किंवा म्हाजे असिस्टंट्स जेन्ना पॅक जाता, देन वी हॅव अदर ट्युटर्स जे कोण आमच्या ग्रुपान आसा न्ही आता. म्हणजे थोडे म्हाजे फ्रेंड्स आसा पयलींच्यान. सो इट्स लायक सी, म्हाजें अशें बिलीफ ना की एकट्यानूच घेवन सगळें करप. जितले कम्युनिटी आपूण अपलिफ्ट करतलो दॅट इज बेटर. आता जशें आमी पेंटिंग्सचो एक प्रोजेक्ट केल्लो, स्टिचींग वर्क जशें हांगा दिसता. सो ते आमी बायलांचो ग्रूप घेतलेलो फ्रॉम रुरल एरियाज. म्हाज्या मिस्टराची एनजीओ आसा, तो ताच्या अंडर आमी तांकां ह्या ज्या बायलांकां स्टिचींग शिकयलें. दे स्टिचींग शिकयलें अशें ना, बेजिकली दे न्यू. फक्त तांकां नवीन एक स्कील, नवीन एक स्टायल, त्या स्टायलीन एक एम्प्लॉयमेंटचो ऑप्शन की तांकां पॅनलिंग करपाक शिकयलें. कशें कितें आमी तांकां पॅनलिंग दिताले, ती शिवून आमकां रिटर्न दिताले आनी देन वी पुट इट अप फॉर एक्झिबिशन्स एंड ऑल. नाही ॲक्च्युअली खूप जण आर्ट फिल्डान त्यांना एक थोडं मोठं असतं की फक्त ओनली फॉर तिथून पैसे खूप येतले म्हणून वयतात. सो तुमचे रिझन किती आले, फक्त एक पैसे अट्रॅक्ट करपा खातीर का वॉट इज द ॲक्च्युअल पर्पज ऑफ दॅट? नो, पैसे अट्रॅक्ट करपाचो केन्नाच हे असो नासलो. मेन थिंग इज लायक सॅटिस्फॅक्शन. कारण खंयचोय नवीन आर्ट फॉर्म करता, नॉट नेसेसरिली तो प्रत्येक गजाल तूं ज्या एक्सपेक्टेशनाक तूं 10,000 म्हणटलो तो 10,000 वतलो अशें ना. सी आर्टिस्ट कशें आसता, सेल्फ सॅटिस्फॅक्शन. म्हणजे हांव जर हॅपी आसा देन म्हाजो ब्रश वील गीव द बेस्ट इफेक्ट. इफ आय एम नॉट हॅपी, तो जाय तसो तेजे जे कितें इफेक्ट आमकां जाय, बेजिकली आर्ट इफेक्ट, तो इफेक्ट येवचोच ना. सो फक्त पयशांचे अशें धरून चलना. कमर्शियलायज जेन्ना म्हणटा आमी, तेन्ना म्हजें कमर्शियलायझन कशें येतलें की टू वेज धरूं शकता. एक थिंग की आमी जे वेगवेगळे क्लासीस आनी कंडक्ट ते आसता. दुसरे आमी वेगवेगळे आतां म्हाज्या कडल्यान जी शिकोवन भुरगीं फुडें सरला, सो वी ट्राय टू कीप दॅम इन टच, कनेक्शनान दवरता. फाल्यां उठून कितें आतां ऑपॉर्च्युनिटी आसा. आतां एक भुरगो शिकोवन गेलो टॅटू आनी ग्राफीक फेस पेंटींग एंड ऑल. सो म्हाका आतां ताजी आयडिया आयला न्ही की तो कितले बरें केला ताणें. सो फाल्यां उठून हांव ताका रेफरन्स दिवं शकता. हांव पळयतलें की फाल्यां ताका कितले प्रोजेक्ट्स मेळटा. तो ताका स्वता जितले करपाचें आसा करुनी. ही शूड गो अहेड. अशें तुमी कितल्या जाणांक दिला ॲक्च्युअली? आतां असो एक 25-30 जाणां तरी ग्रूप जो आसा, म्हणजे रेग्युलरली दे आर इन टच. जे रेग्युलरली वेगवेगळ्या हेतून एक्टिविटीजान काम चालू आसा तांचें थ्रू आमच्या हेतूनसूनय आसा आनी आमच्या कडल्यान शिकोन वचून दे आर डुईंग नाव. सो दॅट इज टू वे. आणि गोंयांत आतां खूब जाण आर्टिस्ट ॲक्च्युअली आर्ट शिकयतात डिफरंट हितून. तुमी तांकां काय कॉम्पिटिशन म्हणून पळयतात काय कशें पळयतात ॲक्च्युअली? ना, डिफरंट आसा. कॉम्पिटिशन अशें ना. दे आर इन देअर ओन स्पेस, आय एम इन माय ओन स्पेस. सो म्हाका सुद्दां खूब जाणां अशें हा ते दुसरी कडेन तेंचे तशें आसा. म्हटल्यार
करू हो. शकता. दे हॅव देअर ओन स्पेस. माझे कशें आसा, म्हाज्या हितून स्पेसीन आयला की यू आर फ्री. तुका खंयच हांव तूं खंयचोच बर्डन घेवन म्हज्या स्पेसीन येवं नाका. फर्स्ट थिंग. तू सुशेगाद काम कर, तू शिक, एक्सप्रेस तू जाय तशें म्हणजे बी फ्री फर्स्ट ऑफ ऑल. म्हणजे एक रिज्युविनेटिंग फॅक्टर म्हणटात न्ही तशें. आणि सेकंडली कशें आसा, आय हॅव डेव्हलप्ड ओवर आतां इतल्या 2014 आतां नेक्स्ट आमी 10 इयर्स हा. जातली. सो ओवर दीस पिरियड तू अशें म्हणू शकता की आय हॅव डेव्हलप्ड दीस इंटू लायक अ मिनी आर्ट स्कूल. येस एक्सप्री. हां, म्हणजे वन स्पेस एक असं एक हा. जो टार्गेट किंवा एक ज्याच्याकडे आपण पोवू शकता, ज्याच्याकडे तुम्ही वेगवेगळे आर्ट फॉर्म शिकू शकता. सी हांवें स्वता फायन आर्ट्स केला. सो आय टेल यू फ्रँकली की जे प्रोजेक्ट्स किंवा जे वॉट वी हॅव लर्न्ड इन फायन आर्ट कॉलेज तातुंतलो मे बी जस्ट 20% वी हॅव. ओके. हा. 20% इन द सेन्स हे बाकीचे सगळे जे आर्ट फॉर्म्स आसा दे आर आर्ट फॉर्म्स राईट. हा. एम्ब्रॉयडरी म्हण, वेगवेगळे क्रिएटिव्ह लिप्पन असत किंवा डॉट मंडला असत किंवा रेझिन आर्ट असत. दिस इज ऑल नॉट टॉट इन द आर्ट स्कूल. म्हणजे आमच्या हा. फायन आर्ट्सान हे शिकवना. हे सगळे तुमची आहे. हो. हां, ओन अशें न्ही, जे ओवर द पिरियड हा. हांव जे एक्सप्लोर करत गेले, शिकत गेले. सी फक्त कमर्शियल जर धरून अशें चल्लें जाल्यार फक्त कम्प्युटरायज किंवा एनिमेशन किंवा अशें धरून उपयोग ना. सी तातून सस्टेनेबिलिटी कशें येता, तूं आतां आपूण एक हें केलें, तूं एकूच फिल्ड घेवन तातूंत जर फुडें वचूंक तुका एनिमेशनान वचपाचें आसा जाल्यार यू शूड डेफिनेटली गो अहेड देर. पण खुबशे आतां आमचे कडेन आतां ट्युरिस्ट येतात जे पॉटरी शिकपाक. आतां पॉटरी शिकपाक कशें आसा किंवा क्ले मॉडेलिंग जे प्रॅक्टिकली हात मातयेन हें करून आतां बाकीच्या स्पेसीन कशें जाता की तूं क्ले मॉडेल करपाक किंवा कितें करपाक मॅक्झिमम दे नो प्लेडो एटलिस्ट ओके. किड्स. व्हडल्यांक जर करपाचें आसा जाल्यार समथींग क्रिएटीव 3D करपाक मागीर तितलो स्कोप जर जाय. आणि वेगवेगळे क्ले वेगवेगळ्या प्रकारची क्ले हाऊ डू यू नो तांकां हा. कळटलें कशें, हाऊ डू यू इंट्रोड्यूस दॅम. तर ते सगळे सो एक म्हणून हांव म्हणटा न्ही तर आय लायक दीस कन्सेप्ट हा. ऑफ आर्ट स्कूल, मिनी आर्ट स्कूल. म्हणून हांव मिनी म्हणटा बिकॉज आय एम नॉट रीच हा. दॅट लेवल की फायनल GCA हांव कम्प्लीट हा. करना. बट येस की सम हाव दीस इज लायक आर्ट स्कूल की जातून वी डोंट हॅव एनी एज बार आणि डिफरंट टाइप्स ऑफ म्हणजे यू नेम वॉट आर्ट फॉर्म यू वॉन्ट टू लर्न अँड वी आर हिअर टू टीच यू दॅट. तुमचा कस्टमर बेस किंवा क्लायंट बेस असं खंयपर्यंत असेल फुल गोवा गोवा भार खंयपर्यंत? आता 30% यू कॅन से ऑल ओव्हर इंडिया. ऑल ओव्हर इंडिया म्हणजे मॅक्झिमम असे खूप वेगवेगळ्या हा. स्टेट्सांतले आसा. बिकॉज जे टुरिस्ट जे गोंयान येतात ओरिसा, गंगटॉक किंवा नागालँड, मुंबयचे खुबशे जाण आसा, वेस्ट बेंगॉलची आयिल्ली लास्ट टायम, गुजरातची आयिल्ली. सो दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरंट स्टेट्स जी गोंयान हा. दे आर नॉट कमिंग म्हाका हा. सोदीत येयला अशें न्ही. बट ते टुरिस्ट दे आर कमिंग गोंयान भोंवपाक तुम्हाला सुशेगाद. कॉन्टॅक्ट काय करतात सगळी जाण अशी? गुगल. गुगल. येस. सो फार द टॉप मोस्ट माझं सगळं ॲडव्हर्टायझिंग सगळें किंवा म्हाका रीच हाडला दॅट इज गुगल. तुम्ही ॲडव्हर्टाइजमेंट सगळी गुगलाच्या वयल्यान केल्ली काय? हां, आमी जेन्नाच्यान गुगलाचेर पोस्टींग सगळें हें केलां, एड्रेसीस म्हण किंवा बाकीचे सगळे आमचे कितें कितें कशें आसता वी पुट अप फोटोज एंड ऑल ते सगळे. देन कम्स सोशल मिडिया ऑल्सो, फेसबूक, इंस्टाग्राम एंड ऑल. बाकीचे आमचे कॉन्टॅक्ट्स आसता. सो ते हे आसा. पण हे जे भायले रीच जे म्हणटा दॅट इज डेफिनेटली अप्रोच थ्रू गुगल. तुमचे फ्युचर प्लॅन्स कितें हाजे रिलेटेड? आर्टिफॅक्ट हय. रिलेटेड. सो लेट्स सी. वी हॅव टू हा. टेक इट फर्दर. एक स्वताचो स्पेस लायक आर्ट स्कूल जेन्ना म्हणटा तर ती बिल्डींग किंवा म्हणजे अशी स्ट्रक्चरल बिल्डींग म्हाका नाका. आय वॉन्ट टू क्रिएट समथींग युनीक. तर समवेअर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इट स्टेप बाय स्टेप स्लोली. बाय द टायम वी रीच पळोवया कशें कितें. तुमच्या पण हितूरले एक खंयचे टार्गेट आसा थंय हळूहळू चलता. आनी तितून तुमचे खंयचे एक्सपिरियन्स तुमकां एक बेस्टांतलो एक बेस्ट एक्सपिरियन्स एक आनी एक वर्स्ट एक्सपिरियन्स हितून तुमकां येयला आर्ट इफेक्टान केन्ना खंयचे टायम पिरियड आसतलो? तशे वेरियस खूब आसात. कित्याक
हांव प्रत्येक हेतून शिकता. सी एवरीथिंग दॅट आय एम टेकिंग अप, खंय ना खंय तरी हांव तातूंत कितें तरी नवीन शिकवण आसा अशें धरूनच वता. सो खूब एक फावटी आतां अशें जाल्लें की म्हणजे हांव एका भुरग्याक शिकयतालें आणि म्हणजे हांवें हेज्या पयलीं स्कुलान सुद्दां शिकयलां 2-3 कडेन. सो एक कडेन स्कुलान सुद्दां म्हणजे अशें आसलें की आय यूज टू गिव माय 100%. माझी स्टायल शिकोवपाची थोडीशी वेगळी आसा. वेगळी आसा इन द सेन्स वॉट आय बिलीव की ल्हानपणाच्यान जितले आमी तांकां भुरग्यांक वेगवेगळे मटेरियल्स म्हण किंवा वेगवेगळे जितले कितें आमी ल्हानपणान जितले तांकां एक्सपोज करता, दाखयता, तितली तांची अंडरस्टँडिंग भुरग्यांची एट लेटर स्टेज दे ग्रो वेल. बरोबर. करेक्ट. आता तू ल्हानपणान फक्त फोन दाखयलो आणि बाकी काय दाखोवकूच ना, यू नो द रिझल्ट ताजो फुडें म्हणजे हा. 4-5 वर्सां ताजो कांयच येना. ताच्या अगेन्स्ट हांव जेन्ना ल्हान असलें, हांव तेन्ना सुद्दां आमी सगळीं म्हणजे हांव अशें न्ही, म्हाज्या एजीची तेन्ना आसली आमी मातयेचे बॉल करतालीं, खेळटालीं, एकामेकाक मारतालीं. हे आतां ह्या भुरग्यांक करतना कोण पळयतलो? केन्नाच ना. तेजी बॉल ना खबर ना. आमी खेळटाले, आमी मातयेचे अशे बॉल करताले आणि एक 7-8 जाणां सगळीं जी वयली भुरगीं मातयेचे बॉल करप, तेजे बरें कितें कितें करप आणि मागीर सोंपपाचें जालें न्ही की एकामेकार काडून मारप. ओके. दॅट वॉज फन. पण मातयेन खेळटालीं आमी इतली. पण आतां दे आर पेईंग फॉर दॅट. येस, बरोबर. दॅट इज फनी. सो कांय कडेन न्ही थोड्यांचे अशें एक्सपेक्टेशन आसता की क्लासीक घातला किंवा जर ड्रॉइंग टीचर शिकयता तर त्या टिचरान करून दाखोवपाचें किंवा करून दिवपाचें आणि भुरग्यान वचून प्रायज हाडप. तुम्ही ऍक्च्युअली स्कुलानूच कित्याक जॉईन जावंक नासली? एक्झॅक्टली, आय टेल यू दॅट. तर दिस एक हे एक्झाम्पल जे हांव सांगता ते एक पळय की एका स्कुलान ज्या कडेन हांव आसलें तर तांचे जे एक्सपेक्टेशन असले की टिचरान जे कॉम्पिटिशना खातीर पोस्टर्स ऑर एवरीथिंग ते करून दिवप आणि भुरग्यांनी प्रायजां हाडप, विच इज कम्प्लिटली अगेन्स्ट म्हाजे जे Wrong ना ते. प्रिन्सिपल्स. एब्सोल्युटली रॉंग न्ही. हय. हांव आतां नांव सांगिना बट दीस इज एब्सोल्युटली रॉंग. म्हणून हांवें थंयचे सोडलें. कारण जे म्हाज्या प्रिन्सिपल्सच्या हेतून बसना तर ना. तुमच्या हेतून बसता तुम्ही करा, गो अहेड डेफिनेटली, पण म्हाज्या हेतून बसना. दुसरे कडेन एके स्कुलान आसलें, दॅट वॉज अमेझींग. आय टेल यू की हांव डिफरन्स कित्याक सांगता तें सांगता. कित्याक सी एकीकडे तुका रिस्ट्रिक्शन येता, तूं करून दी, भुरग्यांचें कितें डेव्हलप जालें. दुसरी कडेन अशें आसलें की आय वॉज गिवन फूल फ्रीडम आणि तातूंत म्हणजे 10वीची भुरगीं सुद्दां दे वर नॉट रिस्ट्रिक्टेड की बाबा तुम्ही अशें करूं नाका, तुमकां फक्त स्टडीज करपाक जाय, अशें नासलें. दे वर गिवन टायम फॉर आर्ट ऑल्सो. दे वर डुईंग सो वेल. आणि त्या भुरग्यांनी आय टेल यू इतले क्रिएटिवली घड्याळां केली 10वीच्या भुरग्यांनी. मागीर तांकां लॅम्प्स करून घेतलेले आमी. आणि त्या हेतून जेन्ना तांचो इव्हेंट आसता न्ही, दिस वॉज इन केंद्रीय विद्यालय INS पांडवी. तर तांच्या प्रिन्सिपलान मागीर जेन्ना म्हणजे सगळे स्कुलांचे तांचे जे फंक्शन्स आसता तेन्ना ती गिफ्ट्स जे तांच्या भुरग्यांनी केल्ली ती सगळे सोविनियर म्हणून बाकीचे गिफ्ट्स जे कोण आमचे गेस्ट बीन आयिल्ले तांकां दिले. सी दॅट इज वॉट इज रिक्वायर्ड एक्चुअली. ते फ्रीडम दिवंक जाय, भुरग्यांक एक्सप्लोर करपाक दिवंक जाय. आतां खूब कडेन अशें हांव आतां स्कुलांनी जशें म्हणटा, स्कुलांनी रिस्ट्रिक्शन्स खूब आसता की हे मिडियम ह्या भुरग्यांक अलाउड ना, मार्कर धाकट्यांक दिवं नाका किंवा ग्लास मिडियम दिवं नाका. आय अग्री कित्याक स्ट्रेंथ चड आसता, एका टिचराक ते मॅनेज करप डिफिकल्ट जाता. दॅट इज द रिजन माय स्टुडिओ इज हेल्पफूल. कित्याक सांगता, कित्याक एज ल्हान असली तरी ताजो टायम हे जायना. कारण अंडर द गायडन्स आमचे 2 असिस्टंट आसत किंवा कोणी जे कोण आसत, दे कंटिन्युअसली अंडर द गायडन्स दॅट चायल्ड इज एबल टू अंडरस्टँड दॅट मिडियम. ते मिडियम आतां रेझिन आसत किंवा ग्लास आसत, बॉटल्स आसत किंवा कशें, तर ते मिडियम अंडरस्टँड करून ताजेर फुडें एक्सप्लोर करू शकता. नवीन ही विल बी ओपन टू क्रिएटिंग डिफरंट अँड ट्रायंग डिफरंट मिडियम्स. नाल्यार फक्त एक घेवन
ड्रॉइंग बुक आणि होय. कलर ऑइल पेस्टल्स. तेच दिसतात हा, ह्याच्या बाहेर काहीच ना कशें दिसता तेंका. पण अशें ना, आता माझ्याकडे 5 वर्साची जी भुरगीं आसा, दे आर डुईंग पॉट पेंटिंग एंड ऑल. इतले वाव. एक्सलंट वर्क, म्हणजे पॉटरीचे तांच्यांनी इतले क्रिएटिव्ह पेंटिंग केला 5 वर्साच्या. तितलो विश्वास आपण घालूंक जाय. आणि आय एम लकी की जेन्नाच्यान म्हजे म्हणजे अशे हांगा म्हजे जे एकूण पेरंट्स आसात, दे आर गिविंग कंप्लीट फ्रीडम, दे हॅव फूल फेथ इन मी. दॅट इज द रिझन हांव तेंकां तितले एक्सप्लोर करपाक चान्स दिवंक शकता, तितले म्हाका तेंकां नवीन नवीन शिकोवपाक मेळटा. नाल्यार तितलो पॉसिबिलिटी नासलीच न्ही. हा बरोबर. आणि आता कोण आर्ट फिल्डान येवपाक सोदतात खबर, त्यांच्या खातीर एक मेसेज तुमच्याकडल्यान एक वयची. आर्ट फिल्डान येवपाक सी, जर तुजो भितरल्यान यू हॅव, तुज्या कडेन आसा तो आर्ट, जाल्यार यू डेफिनेटली गो अहेड. कारण खूब जाणां अशें म्हणटा की फायन आर्ट्स किंवा अशें टिचिंगान ऑप्शन ना, कितें करतलो फुडें अशें. सो आय वूड से तशें कांयच ना. सी, हांवें टिचिंगान घेतले मदीं स्कुलांनी गेल्लें, बट म्हणजे इट इज नॉट कनेक्टिंग. म्हाका तरी तितलें कनेक्ट जावना. कित्याक जे म्हाजे थॉट्स आनी जे आय वॉज थिंकींग, आय वॉज प्लॅनिंग अहेड, तेतून खंय तरी ते रिस्ट्रिक्ट जावन उरतले असले. सो प्रत्येक फावटी कितें, तूं टिचिंगाचो जॉब मेळटलो किंवा खंय तरी जॉब मेळटलो अशेंच धरून जर वयतलो, जाल्यार देर इज नो वे. डोंट गेट इन टू इट. जर तुका दिसता की यू कॅन डेफिनेटली, आता एक स्वताचें नांव करूं शकता. नाव इन द सेन्स कशें, आता तूं फक्त तितून काम करत राव, तेतून फुडें सर. ते जॉब आनी हेतून न्ही खूब रिस्ट्रिक्शन आसा. ऑफकोर्स सिक्युरिटी आसा, जे सगळ्यांचो कन्सेप्ट आसा, सिक्युरिटी आसा, येस डेफिनेटली, बट आर यू हॅपी? टेल मी दॅट. हां, कारण आता हांगा सुद्दां सी, म्हाजे म्हाका आतां बाय आसा 1.5 वर्साचें. सो 2021 24 ऑगस्ट तेजो जल्म जालो. 24 ऑगस्ट, ओके. 22 ऑगस्ट पर्यंत आय वॉज कमिंग हियर, I was doing my work, and I was completely like peaceful, content, and happy. बॅलन्स कशी करता त्या टायमार? See, my husband supported, my parents supported, and secondly, डॉक्टरान सांगलेलें कोरोना आसा, सो क्रावडाक बंद कर, क्रावड नाका. आय सेड ओके, हांवें क्रावड बंद केलो. हांव येवन म्हाजें करतालें कितें कितें, दॅट केप्ट मी हॅपी. ॲक्च्युली फॉर एका आर्टिस्टाक कितें, तूं जेन्ना कितें तरी करत रावतलो, यू आर डेफिनेटली हॅपी विथ दॅट. पण हॅपी म्हणजे कसं, तूं जर हॅपी स्टेटीन आसा जाल्यार तुका करूशें दिसतलें. तूं स्ट्रेस आसा, तातूंतसून तुका कोणी सांगलें हें कर, तूं स्ट्रेस दितलो, तेतूंतसून कोणी तरी सांगलें हें कर, जाल्यार दॅट इज नॉट पॉसिबल. सो तुका ते दोनी जायच. सो मेन थिंग, येस डेफिनेटली सगळ्यांचो सपोर्ट इज ऑल्सो तितलोच नेसेसरी आसा. आणि एक आर्ट शिकपा खातीर कॉलेजीन वचप गरजेचेंच आसा. थोड्यांक मागीर जाता की आपल्या इतकी वर्सां जाली, आतां आपूण कितें करूं, आर्ट काय शिकोव, समथींग लायक दॅट. अशें कांयच ना. आतां हांवें खुबशे अशे बरे बरे आर्टिस्ट पळयला, ते फायन आर्ट्स किंवा अशें करूना, बट दे हॅव रीच टू अ अमेझींग लेवल. म्हाज्याकिनूय हाय, दे आर. हांव आतां अजून खंयच पावूना. आय डोंट बिलीव इन एनीथींग रायट नाव. आय एम स्टील स्ट्रगलींग मोड अशेंच धर, कित्याक म्हाका खूब खंय म्हणजे एक जे कितें ड्रीम आसा थंय पावपाक खूब आनी वेळ लागतलो. बट येस डेफिनेटली अशें कांय ना. हां, आर्ट, फायन आर्ट्स करून तुका एक वेगळ्या तरेचो स्ट्रॉंग बेज मेळटा. स्ट्रॉंग, दॅट इज स्ट्रॉंग डेफिनेटली. पण यू हॅव टू सी द डायरेक्शन वीच यू आर ॲक्च्युली प्लॅनिंग, की तुका ॲक्च्युली खंयच्या हेतून, म्हणजे आर्ट इज, आतां आर्ट हे कशें ART, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू दॅट, इट्स वास्ट. सो एक्झॅक्टली वीच आर्ट फॉर्म यू आर प्लॅनिंग, मागीर तातूंत तूं कितें करूंक सोदता. यू वॉन्ट टू बी लायक फक्त एक्झिबिशन घालून तूं आर्टिस्ट जावंक सोदता, काय समहाव गेटींग इन टू कमर्शियल. आतां एक आमचो जसो नेबर आसा, ही इज डुईंग ही हॅज अ बॅकग्राऊंड इन सायन्स. स्वता डेव्हलप करून ग्राफिक्स, ओके. सो he has not learned this fine arts or any computerized course or anything like that. He is from science background.
सायन्स आणि दॅट्स व्हॉट. तसे अशें कांयच कंपल्शन ना. पण आपल्याक ते आपण पळोवपाचें. म्हणून म्हणटा की तेतून जे कोर्सीस आसात ते पळोवपाचे. तुका तातून जर फुडें वचपाक जाय यू शूड डेफिनेटली गो अहेड. कारण तितले म्हणजे एक तर त्या डिग्रीक तितलो हा. दॅट इज अ 4 इयर डिग्री आणि ते करताना मागीर त्याच्या थंयसून फुडें तुजी वाट कशी आसतली दॅट यू हॅव टू डिसायड. हांवें फायन आर्ट्स केले, त्याच्या मागीर मास्टर्स इन इंटिरियर केले, मास्टर्स इन संस्कृत केले. सो प्रत्येक हितून करताना कशें म्हाका अशें केन्ना दिसूना आतां हें जालें पुरो, हें जालें पुरो. आनीच आहे प्रयत्न चालू आसा. आतां जितलो बाय आमचे टायम दितलो ते दितले आता तेजेर तुका करपाक डिपेंड. लागलो कितें मेळटा कितें शिकपाक सोदता काय फुडें फुडें. पळोवया ते कंप्लीट जालें काय सांगता. हा एक म्हाका सांगचेशें दिसता कितें अशेंच एकदां स्कुलान आसतना म्हणजे स्कुलान शिकयतना एकी कडेन एक एक्सपिरियन्स सांगता की एक 9th स्टँडर्डचे चली शी वॉज म्हणजे ताजे एक बॅड एक्सपिरियन्स म्हणू शकता पण म्हाका सांगूच दिसता बिकॉज लायक खुबश्या जाणांक न्ही कळना कितें म्हणजे एक्चुली कशें कितें आसता आनी सो ताज्या पेरंटाचें कशें आसलें त्या बापायचें कशें आसलें की ही वॉज नॉट यू नो आर्टाक इतलो व्हॅल्यू नासलो आनी केन्नाय हें करून क्लास चालू आसतना सडनली येयलो आनी बेश्टो बोवाळ हें करपाक लागलो कित्याक तर तांकां हांवें 70 days दिल्ले टू डू द असायनमेंट 9th स्टँडर्ड 9वीची भुरगीं ओके रेप्युटेड स्कूल फ्रॉम गोवा 9वीची भुरगीं तांकां हांवें एक असायनमेंट दिल्लो कितें म्हणून की तुमी एक खंयचो तरी आर्ट फॉर्म सिलेक्ट करा ताचेर एक धाकटोसो प्रोजेक्ट कसो करपाचो प्रोजेक्ट इन द सेन्स वॉट गेट सम इन्फॉर्मेशन मागीर तेजी स्टायल आसता त्या स्टायलीन थोडी आर्टवर्क्स तयार करा वॉट एवर एक आर्टवर्क बऱ्या भशेन केले दॅट इज ऑल्सो इनफ ओके आनी हे दिल्ले तांकां 4थीच्या पयलीं ओके आनी आफ्टर न्यू इयर म्हणजे 5 जानेवारी कडेन समवेर मागीर तांकां हांवें ते सबमिशन अशें आसलें तर 70 days एकेडेमीक इयराच्या पिरियडान 70 दीस मेळ्ळा जेंकां तर 70 दिसां भितून दीस गर्ल शी डीड नॉट डू एनीथींग ऑफ इट एनीथींग इन द सेन्स बेश्टे असायनमेंट हें केलें रायटअप जे गुगल आतां गुगल आसा सो एवरीथींग तातूंतल्यान रायटअप केलें रँडम चित्रां हें काडली वीच वॉज नॉट कंप्लिटली रिलेटेड टू दॅट टॉपीक आनी सबमीट केला आय टोल्ड हर ही जी चित्रां आसा एक तर ह्या टॉपिकच्या रिलेटेड ना आतां सपोज हांवें एब्स्ट्रॅक्ट ड्रॉइंग दाखयलें आनी वारली पेंटींग म्हणून सांगलें आसपाक येयलें न्ही हा तर कन्सेप्ट असोच आसलो थंय की ताका सांगला एक ब्रॉट समथींग एल्स केला भलतेच आनी दॅट टू वॉज हांवें ताका मागीर म्हणपाक लागलें दीस इज एब्स्ट्रॅक्ट आर्ट हांवें म्हटलें सी हे जर एब्स्ट्रॅक्ट आर्ट 5वे-6वेच्या भुरग्यांनी केल्लेलें म्हटलेलें हांव तांकां 10तले 10 मार्क्स दिवपी तांची मॅच्युरिटी लेवल तितली आसा धाकटी न्ही ती आय कांट एक्सपेक्ट देम टू बी समथींग बीग आनी किंवा इतले अंडरस्टँडींग जे जाय तितलें हांव एक्सपेक्ट करूं शकना तर ताजो बापूय येयलो आनी क्लास चालू आसतना आयला आनी लायक म्हाज्या भुरग्याक स्ट्रेस जावपाक लागलो आनी लायक 70 दीस तातून 2 वेकेशन्स चवथी दिवाळी वेकेशन आनी क्रिसमस ब्रेक ऑलमोस्ट 3 महिने तरी जाले एक्झॅक्टली आनी आय एम नॉट एक्सपेक्टींग की तूं 24 hours आर्ट सब्जेक्ट घेवन बसता अशें की इतलो स्ट्रेस येवपाक आनी दॅट टू जे हाडून दाखयला ते इतले हे सो तो खूब असो हे करपाक लागलो ते म्हणजे द थिंग इज लायक वॉट आय डीड नॉट लायक ऑफकोर्स टिचर्स आनी तेंच्यांनी हांवें जेन्ना टिचरीक सांगलें म्हणजे एडमिनिस्ट्रेशन ऑल तांकां सांगलें की सी दीस इज द हे अशें आसा हें अशें आसा हातून कितें म्हणून म्हाका कितें भंय पडटा म्हाका तेतून 1 मार्काचें नुकसान जावचें ना कांय ना बेजिकली तुमी कितें इम्प्रिंट करूंक सोदता भुरग्यांच्या हितून की आर्टाक काय व्हॅल्यू ना किंवा जरी आपल्या भुरग्यान रॉंग केला तरी तें सारकें
रॉंग मला रॉंग सांगपाक जाय. ऍक्च्युली आतां जर ते फेस करिना, सी वाय आय वॉन्ट, म्हाका हे कित्याक सांगूशें दिसता खबर आहा, जर भुरगें रॉंग आसा न्ही ताका कळूंक जाय आपूण रॉंग आसा म्हणून. फाल्यां उठान व्हडली कितें जरी जर दुसरी कडेन व्हडलें कितें तरी रिजेक्शन किंवा कितें, दे शील नॉट बी एबल टू फेस इट. हा, ताजे रिजल्ट्स विल बी वर्स्ट, बरोबर. रायट. आणि हे तुमकां आतां कळना. म्हाज्या हेतून एका रुपयाचें किंवा एका मार्काचें नुकसान जावना. जी अंडरस्टँडिंग वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर 9th स्टँडर्ड, ऑफकोर्स आय हॅव टॉट टू CWSN स्टुडंट्स, दे शो मच मोर मॅच्युरिटी देन दीस देन ॲक्च्युली. म्हणजे अशें. आणि तातूंत सुद्दां त्याच स्कुलांतली हांव अजून सुद्दां सांगता, 5वीची भुरगीं जी हांवें शिकयली ती आतां सुद्दां म्हाज्या कॉन्टॅक्टान आसा. दे आर डुईंग सो गूड. जे तेन्ना हे शिकयलें तें सुद्दां तांकां इतल्या बऱ्या भशेन याद आसा. आणि आतां सुद्दां तांचे पेरंट्स सुद्दां म्हाका येवन सांगतात की तुवें जे कन्सेप्ट शिकयला वेगवेगळे म्हण किंवा वेगवेगळे आर्ट फॉर्म नवीन ट्राय करपाक, थंयच्यान सुरवात मेळ्ळा आणि कितें तरी नवीन वेगवेगळे ट्राय करपाक लागला. जे की फक्त पेपर आणि कलर इतलेच घेवन बसून उपयोग ना. पेरंट्सांक एक्चुअली कळपाक जाय न्हू, फक्त आर्ट कळपाक कलर ना जाय म्हणून. की तूं म्हणजे तुमी आतां थोड्या भुरग्यांक कशें जाता की आर्ट म्हणजे कितें, ताका कितें काय व्हॅल्यू ना अशें जाता. थोडी कडेन हांव हेंय सांगता की तुजो कायनेटीक स्किल्स म्हणजे सगळे हा, तुज्या हातीचे सगळे कशे कितें मुवमेंट आनी सगळे हेका सुद्दां आमी पेपर आनी पेन दिवन हे केल्या कशें कळटलें. हा, दोन्ही तितलेच डिपेंडंट आसा. आतां कोणाक सपोज तूं फूल टायम जशें म्हटलें की फूल टायम फोन घेवन बसयता किंवा कितें करता, ताका पेन पेन्सील दिवकूच ना किंवा तो दोळ्यान हा, घालतलो हे करतलो अशें म्हणून जर दिसभर घेवन बसले जाल्यार देर इज नो अहेड. देन यू आर पेईंग इन थाउजंड्स अँड आणि वेगवेगळ्या हेतून बाकीचे ताका जाग्यार हाडपाक हे प्रॅक्टिकली जाता. म्हाका हे दिसता कितें खूब जाणांक अशें लोकांक हे दिसता की आर्ट म्हणजे ताका काय व्हॅल्यू ना. दिस इज व्हेरी पुअर स्टेट की लोकांक लक्षानूच येना पूण की आतां तेतून स्लोली स्किल लक्षान येतात. खूब आतां म्हणजे बऱ्या भशेन हा, एक इम्प्रुवमेंट आसा, खरेंच आसा. कित्याक की तुका बाकीचे म्हाजे कडेन एक भुरगो येता 5 वर्साचो. हांव आतां कशें तेंचो बूक मेंटेन करता, सो ताजो फर्स्ट वर्क इनिशियल स्टार्टिंगची ड्रॉइंग्स आणि मेंटल तेजी स्टेबिलिटी किंवा बाकी कडेन अटेन्शन स्पॅन हो सगळो वेन ही स्टार्टेड आणि आतापर्यंत हीज पेरंट्स विल टेल यू की कितलो ह्यूज डिफरन्स जाला. अँड आय एम प्राऊड ऑफ इट. कित्याक प्राऊड ऑफ इट? कारण लोकांक दिसता की तूं खंय तरी थेरपी करूंक जाय, द वर्ड थेरपी, हा, बट सिंपल आर्ट हे कळना तांकां. दे वॉन्ट टू गो टू सम डॉक्टर आणि पे इन थाउजंड्स टू अंडरस्टँड दॅट. पण बेसिक जे घरा कडेन तुमच्या कलर्स आसा, सिंपल सांगू पीठ आसा, ते पीठ घेवन बसलो तेतून ताका कितले कितें कितें आयडियाज आनी म्हणजे डेव्हलपमेंट जाता ते कळना. आणि हे म्हाका कसो एक म्हाजो पप्पाचो एज्युकेशनल हा, बॅकग्राऊंड असल्या कारणान सम हाव वेगवेगळे जे कितें नवीन नवीन एक्सप्लोर करपाक जाय हे थंयच्यान खंय ना खंय हा, इम्प्रिंट जायत येयला. आणि मागीर स्वता जे हांवें शिकून हांव आतां हे प्रत्येक वेगवेगळ्या कोर्साक वचूना. हा, माझी प्रॅक्टीस म्हण किंवा आय एम कीन ऑन लर्निंग माय सेल्फ. थोडे कितें कितें जे नवीन मटेरियल्स आसत, मशिनरी आसत, दॅट ऑफकोर्स यू हॅव टू. आतां समहाव हा, कार्पेंट्री, वूड वर्क हा, म्हाका आवडटा. हांव हा, म्हाका आतां आमच्या वर्कशॉपान हेतून पयलें हांव तो कटर घेवन कटिंग करता, म्हणजे हा, सगळे कार्पेंट्री अर्दे कार्पेंट्री वर्क हांव करता. सी हातून अशें ना न्ही की तें कार्पेंटरान करूंक जाय. हा. दॅट इज ऑल्सो आर्ट. दॅट इज वॉट आय एम ट्रायंग टू से की इट इज नॉट लायक दॅट की फक्त प्रत्येक गजालीत आड पेपर. आसा, समजून घेवपाक जाय. हा, इफ यू आर विलिंग टू तर डेफिनेटली. आणि खंय ना खंय तरी सपोर्ट सिस्टम इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. तुमची सपोर्ट सिस्टम हितूर जस्ट लायक वॉट आय सेड की माझे पेरेंट्स म्हण, माझो मिस्टर म्हण, भाव म्हजो, सो लायक दे आर द कोर, दॅट इज द कोर सिस्टम. मिस्टर, भाव, सो हे बाकीचे हांव व्हडलेशें चड फ्रेंड्सां वांगडा भोंवलें आनी असलें म्हाजें आसा. जितलो टायम आसा तितलो हांव चडान चड आय ट्राय टू स्पेंड हियर.
बाकीचं म्हणल्याशिवाय अशें काय हें नासता की हे हांगा वच ते वच हे कर. ट्रायंग टू डेव्हलप माय सेल्फ. अजून सुद्धा हांव सुद्धा नवीन नवीन एक्सप्लोर करप शिकप चालू आसा. आय हॅव नॉट स्टॉप्ड. म्हाका अजून सुद्धा दिसना अशें की बाबा हा जालें मेळ्ळें सगळें अशें ना. अजूनय म्हजें चालू आसा खंय ना खंय टायम पावना. सो समहाव लेट्स सी. पळोवया. ओके. दिदी तुमच्या एक्सपिरियन्सातून खूप गजाली आमकां शिकपाक गावले. एक Yes. आर्टिस्ट कसो आनी एक आर्ट हेजे एक्चुअल मिनींग कितें हे सगळे गजाली समजूंक गावले. दिदी तुम्ही तुमचा वेळ काढून सगळ्या जर्नी सांगल्याबद्दल धन्यवाद. थँक यू सो मच.